वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो टाइम झालो 3:30 आणि आईज आम्ही लवकर बाहेर सरला वचपाक खंय बाहेर या म्हटलं आई. शिवाचो प्लॅन हा माझे प्लॅन असा. तर आम्ही आईज आता पहिली रुबिनागेर वयता, रुबिना कलेक्ट करता आणि आमच्या वांगडा आईज आसा रोहित आणि निनोष्का. तुम्ही रावला खंय रावला साई सर्विसा कडेन रावला खंय. सो आयज आम्ही वयता खोपीन तुमकां खबर आसतलेच, सामकें फेमस आहा खोपीन. हो आमचो सेकंड टाइम आम्ही वयता. हेच्या पयलीं आमी गेल्ली ते 2 वर्सां फाटीं. 2 वर्सां फाटीं. सो 2 वर्सां फाटीं गेल्ली तेन्ना कसलो पावस पडलो तेन्ना. वयता व्हिडिओ आसा, हांवें व्हिडिओ घातला, मी पयला आसतलेच. पण आयज सकाळच्यान पावस ना आणि थंयसर न्ही पावस असल्यारूच मजा, ना जाल्यार कांयच मजा ना. पण कितें करता दिसल्यार पावसूच ना. सो शिव म्हणपालो आमी या. म्हाका नाकासलें वचपाक, कित्याक वचून आयिल्लें न्ही तेन्ना. शिव म्हणपालो चल या वचून येवया. ताका वचूंक जाला चिकन काफ्रेल खावपाक. थंयसर स्पेशल आसा चिकन काफ्रेल. आणि खोपीन तुमकां खबर आसतलें हे वाडी तलावली थंयसर फोंडा. ओके. सो आयज या म्हटलें चल. आणि फक्त आमी वचप न्ही खूब बोरींग जाता. म्हटलें रुबिना आसात आणि रोहित निनोष्काक तांकांय व्हरया म्हटलें. म्हाका दिसता रोहित निनोष्का पावंक ना दिसता ना म्हणटाले ते. रुबिना तरी पावकूच ना. सो म्हणटा चल आयज लास्ट संडे हा. हेची तुका खबर आसतलें हो न्ही वर्सान एकूचदा म्हणजे जुलय म्हयनो 4 संडे आसता पळय तेन्ना ते आसता अशें बिफोर गणेश म्हणजे बिफोर श्रावण. मग श्रावण म्हणजे आता ना हे आयज लास्ट संडे जुलय. सो आयज लास्ट आसा. सो जुलयचे न्ही 4 संडे ते आसलेले. सो आयज लास्ट आसा आनी आयज म्हाका दिसता खूब रश बी आसतलें. मी आनीक ना जालें आयज आतां रे नेक्स्ट इयर कळ्ळें न्ही. तशें आनी अशें न्ही की थंय वचून बूक करप म्हणजे ऑर्डर करप तशें ना. तांकां न्ही पयलींच प्री बूक करचें पडटा कळ्ळें न्ही. आनी तेन्ना इफ तूं सडनली थंय गेलें तुका तें मेळचें ना. आमी गेल्ली न्ही ना फर्स्ट टायम तेन्ना गेल्ली पळय आमकां खबर ना न्ही अशी प्री बूक बीन करूं जाय म्हणून आमी गेली. आमकां तें दिवंक ना, तेंचे बूक करचें पडटा. सो एज पर दॅट हांवें काल फ्रायडे ताका हांवें सांगलें अमकें काफ्रेल जाय आनी तुमी नांव दिवपाचें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें आहा आनी खूब फेमस आहा तें कळ्ळें तुमकां न्ही. शेतां बितां आहा तुमकां दिसतलेंच दाखयता कळ्ळें न्ही. शेतां बीन आसा थंय आनी अशें पावस पडल्यारूच तें मजा. सो आयज पावस ना पण तितलें कांय एन्जॉय अशी करची ना आमी. पण आयज खूब ट्रॅफीक आहा न्ही. सो हें आसा मॉल दी गोवा कडेन. आयज संडे इतलो ट्रॅफीक शिवय ना. आयज काय अशें म्हाका प्लॅन ना. सो काल आमी गेल्ली डेक्लाथॉन न्ही. कित्याक लागून गेल्ले हे तुमकां थंय खोपीनान पावले की सांगता. हय काल गेल्ली न्ही डेक्लाथॉन. कितें घेतला तुवें? बॅडमिंटन घेतला. ओके तुमकां मी थंय वचून दाखयता आमी काल डेक्लाथॉन कित्याक गेल्ली, कितें घेवपाक गेल्ली तें दाखयता तुमकां. ओके. सो आतां वयता आमी रुबिनागेर ताका पिकअप करता आनी डायरेक्टली शूड डे खोपीन. सो रुबिनाक केलें आमी कलेक्ट. वच रे. सो रित्विका सावकास रित्विकाक तेंच्या गाडयेन बसयता रोहित. सो रोहित फाटल्यान रावला. रुबी आराम से बैठो. रुबिना पळय हांगा आसा कितले दिसांनी. हम लोग खंय भायर सरूंकूच ना आमी. कब से ना रुबी आज निकले. खंयच भायर सरूंक ना. शिव कामाक बिजी. मागीर एग्जाम बी आसलेले. खंयच आमी भायर सरूंक ना. कितले दिसांनी आयज भायर सरला. ओके. सो डायरेक्टली तुमकां थंय मेळटा खोपीन. रोहित कितें म्हणटा? रोहित फर्स्ट टायम न्ही. हय सांगा आसा निनोष्का. हय खोपीनूच. हय तेच म्हणटा खोपीन हांवें सारकें भितर. आनी पळयात हांगासर सगळे आपले अड्डा करून बसलात लोक. आणि गाडयो पळय कितले. हांगा फातोरा लोक सामके येवन रावलेले आसा अजून. इतले आनी आतां मातशें पडल्यार पुरो पावस पडूंक जाय बारीक तरी पडूंक जाय. इतलो लोक येयला तुमकां सांगू. आज लास्ट न्ही ताका लागून. सो फायनली काल आमी गेल्ली डेक्लाथॉन. कितें हाडला शेवता आजीक बसपाक. हे कितें आनी आमच्या हांगासर आहा पळय 2 तीन आईक बसपाक हाडला. हय. सो आतां आमी वयता थंयसर चिकन काफ्रा अटॅक करपाक. हय थंयसर हें आहा न्ही ग्रावंड आहा थंयसर. हय थंयसर न्ही रस्तो इतलो बरो ना. आईक जावचें ना जंप करपाक. सो म्हटलें हेवटेन चॅक करपाक गेल्लो शिव रस्तो आसा खंय. सो वयता आमी थंयसर.
सो तुम्ही पोहू शकता कितले लोक पळयात. स्टार्ट केल्या यांच्यानी. तू वचून घेऊन यो. माझे नाव दिलं हांवें तृप्ती म्हणून. तृप्ती म्हणून. हो तृप्ती ना माझे फुल नाव सांग. सांग असं लाईन लावचे पडटा तर तुम्ही हांगा पोवू शकता हे पळयात. कितें जालें कितें किती जाणार होती? 5, 6, 7, 8 त्याच्यावर किती मिनिटा चार पाव एक्स्ट्रा 980 घेतले. तर फायनली मेवळे. चला आता तूट पडो काफ्रेल के ऊपर. चल रोहित. काय झालं रोहन? रोहन खंय गेलो? ए रोहना मेळ्या न्ही. घे. रोहन वेलकम बॅक. फायनली रोहन रोहन आमकां वळखलो. आतां आमकां विसरलो म्हणून. पण आमी केन्ना विसरचे ना रोहनाक म्हणजे खोपिनाक. ना 2 वर्सां तुम्ही एवरी इयर येता. Yes. हांव विसरना कोण एवरी इयर येता. ना लास्ट इयर बंद आशिल्ले. बंद आमच्या काका कोणते एक्सपेक्ट झाले तुझे घातलेले. सो आयज संडे हो लास्ट आसा. सो तू रोहन सांग सगळ्यांक की नेक्स्ट इयर येवचे लोकांनी सगळे. नेक्स्ट इयर नेक्स्ट दिस इज द लास्ट संडे ऑफ द इयर. जुलैन तुम्ही येवचे आणि काफ्रेला एन्जॉय करचे. बरे करून. यस थँक यू व्हेरी मच. थँक यू सो मच. येस बरे Yeah. टेक केअर. बाय. कल्पना नाही आमच्या युट्यूब फॅमिली. आईकडे बरी खबरी मारली पण आम्ही थंय आसलेले काफ्रेल घेवपाक. घेतले आमची हांगसरली जागापूरचीच. हो आमी गेम पळोवपा येयल्ली. गेम पळोवपाक येयले. आमी एक बाय आसा व्हडलें. आता गेले असतं तिका असले ब्लॅक घातलेले ते. आम्ही आयज खोपीन येयला आनी आमकां पळय हांगा कोण मेळ्ळा. आमची युट्यूब फॅमिली कमेंटा न्ही आवय आसले हय मेळटा जाल्यार व्हिडिओ काडपाचो कित्याक मेमोरी उरता व्हिडिओन हय का न्ही. ते आसता लंडनाक. आतां परत केन्ना मेळटलें खबर ना. बरी दिसता तुका मेळोन. सो हांगासर पळयात रोहितान शिवातान काडले पोटलो. पळय सो हेंच आमी काल हाडले पळय बसपाक. हें आतां बरें खंय गेले बीन न्ही मातशें बरें पडटा बसोंक. कित्याक आईक स्पेशली आईक बीन कळ्ळें न्ही. असले एक 2 हाडला आनी असले आनी एक हाडला. आई बस येवच घे. हय आई खंय आनी बरें हे इशुकाचे मॅट असलेले हाडले हांवें घाली हांगासर. ही आई डायरेक्टर खंय आई डायरेक्टर असंच असता. ते बरोवंक जाय डायरेक्टर म्हणून. काय घे ऐकता हांगासर मॅट घातलो आमी आनी हांगासर झरी दाखयता तुमकां. उदक चड अशें उदक ना की पावसूय ना न्ही. नाका हे दाखयता तुमकां. हांगासर पळया उदक पावस ना पण उदक थोडेशेंच आहा. हें पळयात. तो व्हडलो असं बस. तू सकाळ बस. सुटकेसला बसता बा 1 2 3 4 बसपाक. ॲल्युमिनियम तू खंय वयतलो मागीर. आयज पर्यंत तू केन्ना पिकनीक केला शिवनाक. आतां पिकनीक करया. चल हिंगाच करूया मरे पिकनीक. हांगा येवपाचें पिकनीक करपाक. बेस्ट बार्बेक्यू करपाक बेस्ट हांगासर न्ही रोहीत. काय उदक बिदक आसा बांगडे बिंगडे धुवपाक बीन. पावसान ना पावसात निनोश्का आणि चिकन खायना ताका एलर्जी हा. पण रोहितान ताका कितें हाडला काय स्पेशल. चल काड. हे पेपर प्लेट हाडला आमी सगळ्यांक एक पेपर प्लेट दी. हय रोहित तू फक्त आराम से.
एक मग येई ते मग खाऊया पहिले चिकन कापले खाऊन घेऊया मशरूम आणलं काका म्हणतात तुझी काढलं ते आणि शिव आणला आता हाती खाऊया चमचं घालपाक जाय आता तू सांगलेलं आम्ही पहिली हा एपड्यात कितली ना एरिया वयताना कचरो बिचरो घेऊन हाडला आम्ही हय प्लास्टीक पहिली आमच्या रोहिताक पळून दिला हांवें ना दिला न्ही ग्रेवी हा ग्रेवी दोन बी हा रोहित कोण रोहित टेस्ट कर तू 8 पीसेस लोक आम्ही साधन आणि 4 घेतला हा ओके 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 सो आता एखादी एखादी 1 2 3 4 5 big and 2 small It's a good quality. एक्झॅक्टली हम मी एक 2 जण खाऊ आता एक प्लेट 2 जण खापा आता एका कर रुबीना रुबीना को प्लेट दिया नहीं मैंने ये लो हाँ बरी इसता कंटिन्यू लिख देते असले गाडे मुंह जाऊ नहीं बीरे में खाया मुंह आको है अच्छा तीन दिसांनी का आणि हा नी जोड आदिले बरे आदे सो आमी हांगासर बसून काफ्रेल एन्जॉय करता निरश्का चिकन खायना सो ताणें येताना कितें घेवन येयलें आपल्या खावपाक आनी काफ्रेल तुमकां टेस्ट सांगता कशें तें सी म्हाका न्ही तें चिकन काफ्रेल कशें लागूना म्हाकाच न्ही सगळ्यांक शिवाक रोहिताक बीन सगळ्यांक चिकन काफ्रेल कशें टेस्ट लागना कळ्ळें तुमकां न्ही सो एक अशें एक ग्रीन मसाला चिकन ग्रीन मसाला कशें आसता तितून केल्या भशेन अशें एक्झॅक्टली न्ही काफ्रेलचो टेस्ट तुमकां येवचो ना पण कितें जावं अशा जाग्यार बसून खावप न्ही एक वेगळीच मजा आसता आनी त्या टायमार कळना ते टेस्ट कसो आहा कितें आहा तें पण हो व्यू पयले न्ही एकदम बरें दिसता कळ्ळें तुमकां सो आनी एक म्हणजे पयलीं न्ही जेन्ना आमी स्टार्टींग येयल्ली पळय प्री बूक केल्यारूच तुमकां मेळटालें पण आतां हेंच्यांनी अशें करूंक ना तेंच्यांनी न्ही आतां एक्स्ट्रा तेमी थोडे प्लेट करून दवरतात इफ कोणी आयलो न्ही जेंच्यांनी बुकींग बीन करूंक ना तांकां आतां मेळटा सो पयलीं अशें नासलेलें आनी हें एक तेंच्यांनी बरें केलें कित्याक कोणाक खबर आसना न्ही बूक करूंक जाय काय ना तें सो अशें एक्स्ट्रा एक 10 तरी प्लेट एक्स्ट्रा करून दवरूंक जाय कळ्ळें आनी आयज आमी खूब एन्जॉय केलें आनी तुमी पळोवंक शकता सामको बरो व्यू दमट आसा आनी असल्या जाग्यार बसून खावप एक वेगळीच मजा आसता हाय हाय सांगता ना तुमची येस 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 आम्ही स्पेशल मेळ पाहिलं बायल तुका तुमकां सगळ्यांक पळयतात थँक्यू सो मच स्पेशल म्हाका लागून मेळपा आपयला थँक्यू तुमगेल्याच पळयता थँक्यू आता चले भायर लोकेशन धाड आमकां स्पेशल थँक फॉर यू माय वायफ शी ऑलवेज वॉचेस न्ही वॉचेस आणि आम्ही पळयता बायलेक लागून डेली तेंच लायता तुमगेले केला येस येस आणि बाल सोदून हांगा येयले हें उदक नॅचरल आमकां डेली होय न्हू गरज ना तुमकां व्हडलें आमकां व्हडली हाडला स्पेशल च्या घरा कडून घे आयज च्या तुमकां मेळटलें म्हणून चिंतूंक ना पळय म्हाज्या नशिबान हांव पळय च्या पिवपाचें बरोबर केक व्हडला खबर ना कशी चलती बरें जालें ए उलय गणी चालू आहा उलयत राव गरम हा ताका दोन हात ना आवड येस या तू घे हांव हे करता बेस्ट म्हणून गेलें चाय पिना दे ना तुका टायम जालो दुसरी जाय म्हणून येला येला हांव खाता डाल अजून स्टार्ट करू नका व्हिडिओ स्टार्ट झाले ऑलरेडी च्या बरी लागले परतो नाही घेतले च्या पुरो सेकंड राऊंड सेकंड राऊंड च्या आवडली काढूया हय काढूया तू किती बिना फोना भितर हय काढूया राहू दे येस आवडले खंय पोया गाडो काडया फुडें तुज्या
तृप्तीच गाडो थँक्यू हा बरे करू आई तुम्ही आमकां जॉईन झाले आणि माझी चाव पिले बरे करू हा टेक केअर सांगू सांगता ते नका सावका सांग बरे करून बरे करून बरे बाय 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 ते पळय बरे बसला उदकान कितें म्हणटा हे उदक सामकें नॅचरल हा स्प्रिंग उदक ओके पिवू शकता हे उदक इतलें क्लीन उदक खंय अशें भाऊ म्हणटा इतलें क्लीन उदक हे पळय हांगा बुडले सारके न्ही पावस बरो पडला न्ही आनी उदक भरपाचें हय ताका रावय 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 ताका रावय हे पळय तो पळय थंय एन्जॉय करता ताका बसयलो ऋत्विक उठ ताका बसयलो डायपर बी ओले जाले अरे देवा अरे कपडे हाडूंक ना श्रीनाथ कपडे हाडूंक ना कपडे हाडूंक ना सो हांव हांगासर बसला असले आनी खंय आमकां मेळटा बरें एन्जॉय करपाचें हय का न्ही आमकां आनी असलें मेळना सो उदक न्ही थंय पर्यंत वयता थंय आनी खूब लोक आहा सो बरें बसला आमी हांगासर आतां वयतले आमी कित्याक मातसो काळोख जावपा येयला बरें दिसता सो जालें आमचें सगळें पॅकींग बी केलें आनी हें सगळें वेस्ट हा पळय सगळें हेतून घातलां आनी सगळें आमी हांगा क्लीन केल्लें आसा ओके इशुका हांगा साडी नासता हे पळयात सो एक्चुअली जालें कितें तो आमचो युट्यूब फॅमिली तो आमकां मेळलो न्ही तेन्ना ताका उदकान ताका बसयले पळयात सो तेणें न्ही ताका उदकान बसयलें ताका सगळें ओलें जालो आनी हांवें एक्स्ट्रा कपडे बी कांयच हाडूंक ना सो आतां कांयच ना कपडे सो आईची ओडणी घेतला ताका धापला खंय पळया आईची ओडणी घेतला ताका धापला हांवें एक्स्ट्रा कॅरी करूंकूच ना हांवें सो आतां वयता आमी आई म्हणटा हांगचे उठत ना खंय हांगाच बसता खंय तो स्टँड याद दीन व्हरा म्हाजे स्टँड हांगाच होता वर्शीत शेण आसा हांगा तर जालें आमचें सगळें पॅकींग आतां आनी लोक आसा दिसता आसतले सगळे जाण आपले अड्डा करून बसला थोडे ते दोंगरार थंय वचून बसला सो हे पळयात आनी लोक खूब आहा सर येतात लोक अजून ओके सेल्फी काढता रे तर आपल्या आपल्या बॉटला घेयात हेची साडी सुट्टा परत ओके सो जालें आमचें खोपीन काफ्रेल पार्टी सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता ओके सो व्हिडिओ कसो आसलेलो आनी ओके आनी जे खोपीनचो नंबर रोहन तुजो नंबर न्ही हांव दिता तुमकां ओके हो नंबर तेजो नेक्स्ट इयर हो नंबर तुम्ही सेव करून दवरात खोपीन म्हणून आणि नेक्स्ट इयर जुलयान तुम्ही बुक करात आणि तुम्ही हांगा येयात कळ्ळें न्ही तर चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर म्हण I love you, friends. Please see, comment, subscribe to One Rango Festival. सगळ्यांच्या आदीन पटलो असा चला चलो